प्रेस कॉन्फरन्साचो उद्देश हो की मेरशे 16 तारखेक कार्यक्रम एक जालो आनी 17 तारखेक ताजें न्यूज सगळ्या पेपरांनी आयलें. ते म्हणजे जॅक सिक्वेराचो अर्धपुतळ्याचें उद्घाटन मंत्री श्री विजय सरदेसाय हांणी केलें आनी त्या वेळाचेर ताणें एक विधान केलें, एक स्टेटमेंट ताणें केलो. तो स्टेटमेंट म्हणजे ओपिनियन पोल जो आसा तो गोवा लिबरेशन पेक्षा अदीक व्हड म्हूण, तो अदीक इम्पॉर्टंट अशा पद्दतीन ताणें स्टेटमेंट केलो. म्हणजे सार्वमत कौल हो म्हत्वाचो आणि खरें म्हणजे तांणी ही तुलना गोंयच्या मुक्ती कडेन करूनच सार्वमत कौल हो गोंयकारांच्या जिवनांत म्हत्वाचोच आसा. कित्याक आमी महाराष्ट्रान मर्ज जाले ना आनी आमी आमची एंटिटी एक स्वतंत्र गोंयकार म्हणून उरली. ताज्या बद्दल हे ओपिनियन पोलान सगळ्यांचेर उपकारूच केले. ताजो अर्थ असो न्हय की ओडून ताडून ताजी तुलना जी आसा एका विशिश्ट वोट बँकेक आकर्शीत करपा खातीर कितेंय स्टेटमेंट बेजबाबदारपणाचें करप हें जबाबदार जे समजता मंत्री तांकां शोभा दिना अशें आमकां दिसता. हें विधान जें आसा तांचें स्टेटमेंट म्हणजे गोवा मुक्तीची किंमत कमी करपाची आसा अशें आमकां दिसता. तें अत्यंत आक्षेपार्ह आसा विधान. आमी ताका आक्षेप घेता तीव्र आनी नुस्तें एक वाक्य न्हय तें अत्यंत गंभीर स्वरुपाचें आसा. गोंयचो राष्ट्रवाद जो आसा, नॅशनलिजम जो आमी टी.बी. कुन्ना हे जनक आशिल्ले बी अशें म्हणटात, तर हो राष्ट्रवाद जो आसा तातूंतूच ताची छेडछाड केल्ल्या भशेन हो स्टेटमेंट आसा अशें आमकां दिसता. त्यामुळे ह्या विधानाचो आमी तीव्र निशेध करता. परत एकदां आमी सांगता की गोंयचे राष्ट्रवादाक आव्हान दिणारे, चॅलेंज करणारे अशें हें विधान आसा. विधान एकदम इलॉजिकल आसा. गोवा मुक्ती आणि सार्वमत कौल ह्यो दोन वेगवेगळ्यो गजाली आसा. हें जांकां कळूंक ना बेसिकली तेच अशा प्रकारचें विधान करपाचें धाडस करतले, बाकी कोण करचे ना. हें विधान जें आसा हो स्टेटमेंट जो आसा तो तमाम गोमंतकीयांचो आनी गोवा मुक्ती खातीर 450 वर्सांचो संघर्श जो जालो आनी तातूंत ज्यांनी त्याग केलो ते सगळे स्वातंत्र्य योद्धे आनी स्वातंत्र्य सैनिकांचो हो अपमान आसा अशें आमी मानतात. ते ऑफिस ग्रहण करचे पयलीं शपथ घेतात. म्हाका सारकी याद ना, अभ्यास करपाक टायम मेळना, पूण तुमकां खबर आसतलें शपथविधी घेता आसतना तातूंत आमच्या संविधाना कडेन ते एकनिश्ठ आसतले अशें म्हाका शब्द आसा काय दिसता. आय एम नॉट शुअर. आसा. तशें जर आसत जाल्यार सरकाराच्या एका मंत्र्यान तें आमचें स्वातंत्र्य जें आसा तें किस्कूट करून आमी पोर्तुगेजांक जॉयन जावचें काय इंडियाक जॉयन जावचें हाजे बद्दल ओपिनियन पोल नासतना ओपिनियन पोल आशिल्लो तो संघ प्रदेश वर्सीस महाराष्ट्र. तर हाजी तुलना ते हाजे परस हे ताजे परस बरें अशें म्हणून म्हणजे तुगेले ओपिनियन पोल आनीक ताजे परस स्वातंत्र्य लढ्या परस स्वातंत्र्या परस चड इम्पॉर्टंट अशें वक्तव्य करप असो सोपूत घेतले उपरांत म्हणजे बाबा वेदर दीस बिकम्स अनकॉन्स्टिट्युशनल ऑफ अ मिनिस्टर हॅज टू बी सीन. हाजो अभ्यास करपाक जाय आनी जांकां आमच्या वर्तमानपत्रांनी जेणे अभ्यास केला तांणी पॉयंट आउट करपा जाय समाजाक की मंत्री केदोय व्हडलो जावं केदोय पावरफूल जावं अशें एंटी नॅशनल अनकॉन्स्टिट्युशनल संभाशण करपाक हे स्टेटमेंट दिवपाक ताका कसलोच अधिकार ना.